आमची सोबा ओची देवा सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी माय मोगाचो येवकार आज हे मिसाक खुशाल जावया. देवान आमकां येसुवाचेर एकठांय केल्यान आनी दिनवासुया भाग्योत मिंगेल आमच्या आस्कऱ्याच्या देण्या बसत. ह्या दिसांनी आमी ताच्या नोवेनांत आसा. मागुया भाग्योत मिंगेलीच्या मजतीन आमी सगळीं ताळगांवची पवित्र सभा एकामेकाच्या हाताक हात घालून परिशदेचें मौन घेवन सहभागिलीपणान जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूं. 480 वर्सांचो भावार्थ आमचो आनी आमी सगळीं गिरियोस्ती लय पीपल आज आमकां भेटयलेलो दीस. तर आमी जी कोण समाजांत जियेता वावुरता आनी समाज अदीक पवित्र करूंक आमचो हुस्को जाता आमकां दिल्लें देवान हें आपोवणें बरे भशेन स्विकारूंक आनी संवसारांत जेजूचो मोग आनी बरेपण आमी शिंपडावंक आमकां आदार मागतना करिसा आनी सिबेल फाल्कांव हांचे पासत मागुया. दिनवासनीच्या उमाळ्यांनी हे मीस ती भेटोवंक मागतात. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभतेल्या बसत बेबी आनियान लिया रेबेलो तशेंच दुसरी आपलो वाडदीस समारंभतेल्यांक देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच मागुया आमच्या जाणट्या बसत पिडेवंतां बसत आनी भोव करून भायर आसलेल्या आमच्या ताळगांवच्या भाव भयणां बसत मागुया सगळ्या बसत जाणी आमकां आज खेरीत भाशेन आपले बसत मागूंक लायला. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आयज साद्या कालाचो 25वो आयतार आनी आयचो हो आयतार आमच्या गोंय धामांच्या मादोम प्रांतांत लोकिकांच्या मुन्यारपणा खातीर भेटयला. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा तावन जेजूच्या त्रिपेट कार्यान आमकां वांटो मेळ्ळा. लौकीक बाबाती कशी आमकांय पवित्र सोबेच्या मिसावान एक केरीत जबाबदारी आसा. आमच्या कुटुंबांनी राजकीय आनी समाजीक मळार ही आमची जबाबदारी पाळून शिव वर्तमानाचे परगटणार आमी जाता. सोमयार आनी सोमया भायर वेता थंयसर बरी खबर परगटूंक आमचो कायदो आनी जबाबदारी.
आमकां लौकीक बाबात्यांक एक आपोवणें आसा तें आमी समजूंक ल्हानविकायेन तें वळखून घेवंक आनी आमच्या बाबाताचे काळजीदार परगोटणार आमी जावं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. भाव भयणीनो, जायते फावटी आम्हा क्रिस्ती बावर्त्यांची लौकिकांची वागणूक म्हाका कित्याक पडला. पादविगार आसा, पादकूर आसा, दुसरे पाद्री आसात, सिस्टरी आसात, PPC आसा, आमकां कित्याक पडला. सगल्यांक पडला. पवित्र सभेचे आमी जिवे सांदे जातले जाल्यार आमकां एक एकल्याक जबाबदारी आसा आनी जबाबदारी बावतिजमांचे दिसाकतान आमकां मेळ्ळ्या. जे भाशेन एक कुटुंब चलयतलो जाल्यार माय पायचेरूच ना, सगल्यांचेर आसा. तेच भाशेन ही पवित्र सभा फुडें वतली जाल्यार एक एकल्याचो वांटो, एक एकल्याचो वावर गरजेचो. आनी देखून कोणाच्यानूच केन्नाच म्हणूंक जायना म्हाका कित्याक पडला. कित्याक आमी जिवे फातर हे देव मंदिराचे आनी आमकां ताळगांवकारांक अदीक अभिमान ही लांब दीक 480 वर्सांची यात्रा आनी यात्रेंत आमकां दायज मेळ्ळा. हो आमचो भावार्थ आमचे पुर्वजांनी सांबाळला. आमी तो फुडें व्हरूंक जाय. आनी देखूनच डे ऑफ द ले अपॉस्टलेट हो संभ्रम करतना आमकां भाग्यवन मिगेलीची मजुरीन करपा मागुया. सगळीं आमी सांगाताक हाताक हात घालून ही जेजूची गुदाळ कूड ह्या गांवांत आमी बांदून हाडू. दॅट इट शीड बी एवर मोर अलायव, एक्टीव, वायब्रंट, रेडी टू गीव विटनेस टू द रिजन लॉर्ड. ही चिंतना मनान धरून बरे भाशेन मिसांत वांटून घेवया. हांव पातकी सुरबुदलेदार देवा आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान वायट धरून बरें सोडू आमी जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो व्हड अपराध एबा सौभाग्यन सदांच सांकवार मरी सगळ्या जिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sonia Kaluto, Sonia Kaluto, Isa Kaluto, Kaluto, Kaluto. Deva
प्रार्थूया. आमची एक एकल्याची ते सवा आमची खेरीत मागणी बापाक उबारतना आम्हा समेस्तांचेर भाग्योन मिंगेलीचे मजतीन देवाचो आशीर्वाद मागुया. देवा आमचे बापा, पवित्र सुमूर्तीचे सगळे कायदे तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्यात. दिसान दीस तुज्यो आज्ञा पाळून आमची एक एकल्याक तुवें दिल्ली जबाबदारी आमी विश्वासीपणी पाळूं आनी आमची पवित्र सभा ह्या गांवची जिवाळ उर्बेन रोसरोशीत ताजी फुलती कशी करूंक आमकां एक एकल्याक बावतिजमाच्या दिसाक मेळिल्ली जबाबदारी जोटणायेन पाळूंक आमकां तुजी कृपा फाव कर. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक देवाचें उतर आयकूया. जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. कोट्या मनशांनी म्हणलें, तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जर तर बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चोपक्यांतलो ताका निवाडटलो. अकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोप तो आमकां कळून येतलो आनी ताची सोंसणीकाय तपासून काडटल्या. लोजेच्या मन्नाचें फर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. परमेश्वर देव, परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळता ह्या मिस्त्रोत हे बरी गावया.
तुज्या नांवाचे पदवेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बोलान म्हाका नीत करून दी. म्हजे मागणें आयक देवा. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कानांत घे. सबाब कित्याक गोरवी मनीस म्हजेर उपरासल्यात. दारून मनीस म्हजो जीव काडूंक म्हजे पाटीक लागल्यात. देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. सबाब देव तरी म्हज्या आदाराक येता. परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा. कशे मनान तुका योद्न वमतलो. तूं भोव कोनवालो म्हूण तुका वाकांतलो. सबाब बागिवोन जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, जोय निर्दुकाय आनी आपस्वार्थ आसात, तोय दुस्पोट आनी सगळे तरेचे वायट आसात. वयर तावन येता ती जानवाय पयले सुवातेर निर्मोल, त्या भायर शांत, मानसुकेचे आनी बोली. काकलुतीन बोरलोली आनी बोरी फुलां दिता तसली. ती तोंड पळयोवन कामां करिनात, दोंगेपण करिनात. शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बीम वोपतात. झुजां आनी झगडी तुमचे मदें कोयतावन येतात. तुमचेच भितर झूज करतात त्या वोंदोवण्याचे न्हय. तुमी कितें आवडेतात तें तुमकां मेळ्ळो ना म्हणटूच तुर्नी जिवेशी मारूंक तयार आसात. तुमी कितें आशेतात तें तुमकां मेळूंक शकनात तेन्ना तुमचे मदें तुमी झगडी आनी झुजां करतात. तुमकां मेळ्ळो ना कित्याक तुमी तें मागूंक ना. तूं मागतात आनी तोरी तुमकां मेळ्ळो नात कित्याक तुमच्या वोंदोवण्या फाटल्यान ते होगडावंक वायटोव्या मनान तुमी मागतात. देवाचे उतर हें देवाचे ओळखकार. सगळीं आमी उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B10 पान 27 B10 पेज 27 आमी चवथो श्लोक गावचो. Sorvesporat, soy, soy, sorvesporat, soy, soy, sorvesporat, soy, soy, sorvesporat, soy, soy, sornani sonzar, eti sorno. Sorvespor तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. Parcul pormone Gesù Cristace शुभ वर्तमान.
महिमा तुका सोम्या. थंयचे भायर सरून जेजू आनी ताचे शीस गालिलियान वेताले. पूण हे कोणाकूच गोमलोले ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तो तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी मोरतोच 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जिवन जातलो. पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी तांचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. काफारनावांत पावले आनी घरा येतोच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताल्यात तुमी? ते ओगीच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद ते करताले. तेन्ना बसल्या उपरांत 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची खोशी आसल्यार तो सगल्या परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकर जावचो. मागीर एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मोदें उबो केलो आनी ताका वेगेन घेवन तांकां सांगलें, कोणी म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतले एकल्याक घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचे जीव परतो महान हे. वागानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयचो आयतार खेरीत लौकीक आपोवण्यांक भेटयलोलो आयतार. आमच्या क्रिस्ती धर्मान तर आमी नदर मारी जाल्यार न्हू, कमीच कमी 1% वा 2% आमकां पाद्री वा माद्री वा मोटवाशी भाव भयण दिसती पडटात. जाल्यार उरलोली 99 वा 98% सगळीं लौकीक भावा भयणां. पवित्र सभेंत इतिहासान एका काळार असलो समूज आसलोलो. पवित्र सभा एक स्ट्रक्चर कसो, अ पिरामीड स्ट्रक्चर, दोंगरी स्ट्रक्चर. उंच सारको पाद्री म्हत्वाची भाव भयणां आसलेलीं आनी सकयल लौकीक भाव भयणां आसलेलीं. आनी जेन्ना देवाची कृपा वयर सावन वताली तेन्ना पयलीं धार्मीक मनशाचेर, पाद्रींचेर, मोटवासांचेर देंवताली आनी उरता ती मागीर बारीक बारीक लौकिकाचेर देंवताली. गैरसमज हें आतां अंडरस्टँडींग आमचें चेंज जालां, वांकडे चिंतप आसलें. आतां आमी सोत मानता लौकीक जावं पाद्री माद्री जावं म्हत्वाची जावं आमचो स्ट्रक्चर हे भाशेन. इट इज लायक अ स्पिनींग व्हील, घुंवता तसलें चक्र. कोणूच वयर ना, कोणूच सकयल ना, वी आर ऑल एट अ वन लेवल. आनी जेन्ना तें चक्र घुंवता, देवाची कृपा जेन्ना वता तेन्ना न्हूच पाद्रींचेर वा माद्रींचेर सगल्यांचेर एक सारकी वता. भावा भयणीनो, आमी सगळीं लौकीक, पूण जेन्ना आपोवणें मेळटा तेन्ना घोडेक थोड्यांक खेरीत आपोवणें आसता. आयच्या दिसा हे लौकिकांक भेटयलोलो आयतार हाचेर म्हाजो नियाळ फुडें व्हरता आसतना एक ल्हानशी घडणी तुमकां सांगता. पळयात, एक खंय CEO आसलोलो, एक नांव वसते कंपनीचो, आनी ताच्या अंडर खंय जायते एम्प्लॉईज आसलोले, ऑलमोस्ट अरावंड 50 to 60 एम्प्लॉईज. एकदम बरो वावर करताले. पूण तांचो वावर कसो, तुका एक काम दीत तो एकलोच एक मोतीन करतालो, तेका काम दीत तो एके भाशेन करतालो. ऑल व इंडिविज्युअल वर्कर्स. पूण जेन्ना तांकां एक बराबर इन अ कम्युनिटी हाडटाले तेन्ना वावर तेन्ना तांकां दिताले एज अ कम्युनिटी तांचे लागीं जायनासलो. हो CEO सदांच बेजार जातालो. एकल्याक काम दिल्यार सारके बरे भाशेन करतात, पूण सगल्यांक तर बराबर घेवन काम केल्यार काम बरें जायना. हाकाच लागून CEOन एक खंय सजेशन केलें, एक खंय एक्टिविटी करपाक चिंतलें. सगल्या ताच्या एम्प्लॉईजांक खंय एका रुमांत हाडले आनी सगल्यांक खंय एक एक बलून दिलो, एक एक पोस्कोटो दिलो आनी बलूनाचेर खंय तांकां सगल्यांक सांगलें तुमचें नांव बरय. सगल्यांनी खंय एम्प्लॉईजांनी नांव बरयलें आनी नांव बरयल्या उपरांत त्या CEOन सांगलें तुमचो बलून आहा तो हांगासरूच दवरात,
ह्याच रुमान दवरात आनी तुमी भायर वचात. सगळें सांगलां ते भाशेन सीईओन सगळे एम्प्लॉयजांनी नांवां बरयलीं बलूनाचेर, सगळे बलून थांगासर दवरले आनी रुमांतली भायर सरोन गेली. ह्या सीईओन हूंय फॅन ऑन केलो, सगळे बलून हूंय मिक्स केले आनी हूंय त्या सगल्या एम्प्लॉयजांक पोत्ते आपयले आनी ताणें तांकां सांगलें, पळय आतां बलून तुमच्या नांवाचो कोणाक पयलो मेळटा तो विनर. सगळीं हूंय आडबोडीत आपल्याचो बलून सोदपा, हिंगा सोदता थिंगा सोदता, कियोस, कोणूय दुखलून उडयता, कोण कोणाचो बलून फोडटा. लास्टाक हूंय 2 मिनटांनी कोणाक सारको बलून मेळोच ना जालो. सीईओन सांगलें, हूंय बंद करात. परतो एक नवो बलून दिलो तांकां, परतून नांव बरोवपा लायलें, परतून भायर धाडलीं. ह्या वेळार जेन्ना ती भितर येयली तेन्ना हे सीईओन हूंय तांकां सांगलें, ह्या वेळार जेन्ना तुमकां पयलोच बलून मेळटा जाचेर तुमचें नांव, कोणाचें नांव जावं तें तुजें नांव जावं वो कोणाचें तुज्या भावाचें नांव जावं मेळटा, ताका व्हरोन दियात. आनी टू टेल यू द ट्रूथ भावा भयणीनो, बिटवीन 2 or 3 मिनिट्सूय सगल्यांच्या हातान तांचो बलून तांच्या नांवाचो आसलोलो. वा भयणीनो, लौकीक भाव भयणां कशीं, म्हत्वाचीं कशीं, धर्मीक मनशां कशीं, आमचो सगल्यांचो हेतू एक. Our goal is one, and that is Jesus, to promote Jesus, to proclaim Jesus. देवाचें राज बांदपाचें जावन आसा आमचो सगल्यांचो हेतू. पूण हें तर आमी बांदूंक तर अवघडायो आमकां जाता जाल्यार आमकां प्रश्न करूंक जाय, कसल्यो काय त्यो अवघडायो, कित्याक घोडेक आमी फाटीं उरता हें आमचें एक मनान एक सारकें चिंतून. आयच्या वाचपांचेर आमी ल्हानसो नियाळ करुया. पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप आनी जाणवायेच्या पुस्तकांतले न्हू वाचपान आमकां प्रमाणीक सात्वीक मनशाची खबर मेळ्ळ्या. हो सात्वीक मनीस आपल्याक जाता ते तरेन बरे तरेन जिवंक प्रयत्न करता, पूण ताका जायत्या हेर ताच्या भावाच्यो भयणांच्यो केण्ण्यो आयकोंक पडटा. पळय, आमकांय घोडेक जायते फावटी तूं आनी हांव बरें जिवीत जियेता आसतना दुसऱ्यांचे घोडेक वायट जायते फावटी आयकोचें पडटा. हांव जायते फावटी म्हणटा, बरो आंबो दितल्या झाडाचेर हूंय सदांच चड फातर, हेच भाशेन प्रमाणीक मनशाचेर हूंय सदांच चड फातर. इश्टानो, जायते फावटी आमी समज कोण बरे भाशेन चलता, बरे भाशेन जिवीत जियेता, आमचे कडेन जायते भितरल्यान निड्डुकाय जाता आनी निड्डुकाय जाता आसतना आमी म्हणटा, आवय पळय तो बरो मनीस कसो जियेता, भागिवंत कसो जियेता, तो आपल्याक कितें समजता, पाद्री जाला तो, माद्री जालें तें. ते भाशेन घोडेक जायते फावटी आमचें मन जालां. हें मन सारकें काय? आयचे पयले वाचपाक आमकां हें मेळटा. दुसऱ्या वाचपाक भाग्योन जाकोबाचें वाचप आनी ह्या वाचपान 2 तरेच्यो जाणवायो आमकां आयकूंक मेळटा. डिफरन्स बिटवीन 2, वयर थावन येतली जाणवाय आनी सकयल आसतली संवसारांत आसलेली जाणवाय. वयर थावन येतली जाणवाय देवीक जाणवाय, काकळुतीची जाणवाय, बरेपण हाडटली जाणवाय. संवसारांतली जाणवाय आमी जाणाव, संवसारांत आमी जियेता आसतना न्हूच देव पूण सोयतानूय हुकुमत आपले राज हांगा बांदपाक चिंता. जेन्ना ही जाणवाय आमी आपणावंक सोदता तेन्ना तुवें आनी हांवें आमकां प्रश्न करूंक जाय, तुका आनी म्हाका खंयची जाणवाय जाय? देवीक जाणवाय जाय की संवसारी जाणवाय जाय? आनी आयच्या शुभ वर्तमान भाव भयणीनो, पयलीच वळ मार्कुसचें शुभ वर्तमान 9 31st वर्स आमकां जेजू सांगता, पळय मनशाच्या पुताक धरतले, मनशाच्या हातांत करतले. शीस ताचे बराबर भोंवताले, शिसांक सगळी खबर आसलेली, आयकताले, पूण तांकां तें समजनासलें जेजू कितें सांगता पळय तो. तांच्या मनान हो गैरसमज. हाकाच लागून जेन्ना ते एक सुवातेर बसता तेन्ना जेजू तांकां प्रश्न करता, हांव तुमकां हें सगळें सांगतालो तेन्ना तुमी आपले भितर कितें गुणगुणटाले? तुमी हांवें सांगलां तें आयकताले मू? कित्याक जेजू जाणा आसलो तांच्या भितर ते कितें भासाभास करताले पळय ते. भाव भयणीनो, तांचे भितर अशी भासाभास जाताली. जेजू जेन्ना राजा जातलो तेन्ना कोण वयलो दर्जो घेतलो? 12 अपोस्तलां आहा न्हू, नंबर 1 कोणाक मेळटलो, नंबर 2 कोणाक मेळटलो, हो तांचे मदें डिस्कशन जातालो. हाकाच लागून जेजू म्हणटा, एका भुरग्याक घेता, आपूण हांगासर दोनीपण रायपण चलोवंक येवंक ना. दिस इज नॉट माय डोमेन. इश्टानो,
तूं आनी हांव लौकीक भाव भयणां वा म्हत्वाची भाव भयणां धर्मीक भाव भयणां कशी आमच्या भितर ही प्रायड भितर वाडल्या काय आमकांच आमी प्रश्न करुया. आयच्या दिसा आमचो नियाळ करता आसतना भोव थोड्यो वस्तू हांव तुमच्या ओट्यांत उडयतां. तुमकां फायद्याच्यो पडटा जाल्यार घेवच्यो. सदांच भाव भयणो जायते फावटी हांव विचारता, आर यू प्रावड टू बी अ क्रिस्टियन? पवित्र सोबेचो वांगडी कसो तुका अभिमान भोगता जावपाक? टू बी अ पॅरिशनर ऑफ दीस चर्च तुका व्हडवीक भोगता? आनी व्हडवीक कसली भाव भयणीनो प्रायड म्हणटा पळय तेन्ना सारकी उचल्या मोलाची प्रायड न्हू, सगल्यांक सोबागेलीपणान घेवपाची प्रायड. ही प्रायड भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका आसा काय? आमी आमकांच विचार करुया. आतां जेन्ना समज जर आमकां तर असलो अभिमान भोगता, आमकां तर एक मोतीन वावर करूंक बरें लागता, जाल्यार आमी म्हणूंक जाता जेजू सारकेलें आमचें मन. पूण जायते फावटी जेजू सारकेलें मन आमचें जायना. आमी समजता आमचे फिरकुशीन जायती एसोसिएशनां आसात, कॅटिकिजम आसा, यूथ आसा, PPC आसा, जायते भाशेची आसा. आमी लौकीक भाव भयणां वी कम फ्रॉम डिफरंट कल्चर, डिफरंट बॅकग्रावंड, डिफरंट फॅमिलीज. हांव पयले सुवातेर तुमकां म्हणटालो पळय, आमी फिरगोशेंत येता तेन्ना आमचें मन एक जावपाक जाय. वय देर आर डिफरन्सीस अमांग अस, देर आर सो मेनी चॅलेंजीस. एक मन आमचें आसना, पूण जेन्ना जेजूचो वावर आमी हांगासर फिरगोशेन करूंक येता तेन्ना आमचें मन एक आसपाक जाय. हाकाच लागून भाव भयणीनो हांव म्हणटालो तुमकां, ऊंच सकयल कोणूच ना. वी ऑल वर्क टुगेदर, वी ऑल वर्क हँड इन हँड. जायते फावटी न्हू आमी वावर करता तेन्ना, इगोशेन फिरगोशेन वावर करता तेन्ना आमी घेता दुसऱ्यांचो आदार घेता. तुजो म्हाका आदार आहा, हांव तुका विचारता. म्हाका तुजो आदार आहा, हांव तुका विचारता. हांव म्हणटा बाबा मातसो म्हाका आदार करशी. पूण आमचे जायते फावटी न्हू हे भाशेन चिंतप जाता. काम केलें तेणें, मागीर काम केल्या उपरांत हांव ताका वळखोच ना. आमचे समज आमचें चिंतप हे भाशेन जाता, काम जालें वयस मेलो. हे भाशेन हे दिशेन घोडेक आमी आयज चल्ले हांव काय. आनी निमाणे सुवातेर भावा भयणीनो हांव तुमकां सांगतलो, जेजूचें राज, देवाचें राज आमी बांदूंक जाय. आनी देवाचें राज बांदता आसतना न्हू देर इज ऑलवेज वन बॅरियर, आनी तें म्हटल्यार पातक. सीन इज ऑलवेज अ बॅरियर टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड. आनी कसलें पातक काय तें? इट इज अ स्ट्रक्चरल सीन. सगलीं आमी दुसऱ्या मनाची, दुसऱ्या बॅकग्रावंडांतलीं, पूण जेन्ना आमी एके सुवातेर एके कडेन येता तेन्ना जेजूचें राज बांदपाक आमी स्ट्रक्चर कोत्ता काय. बागयोन पावलो न्हू गालिसियेकारांक 3 आवेस्वरान 28 वळीन आमकां अशें म्हणटा, जेजू सांगाता आनी जुदेव ना, ग्रीक ना, दादलो ना, बायल ना, स्वतंत्र ना, कोयदी ना, आमी सगलीं एक. हें तर आमचें मन जालें जाल्यार तुमी म्हाका विचारतली, ब्रदर तूं आमकां हे भाशेन सांगताय जाल्यार आमच्याच चोर भोंवतणी आमी नदर मारल्यार आमकां जायत्यो डिफरन्सीस मेळटा. गिरेस्त क्रिस्तांवां, गरीब क्रिस्तांवां, दादलो क्रिस्तांव, बायल क्रिस्तांव, जाल्यार एके भाशेन एके तरेन आमी कशें वावर करपाचो? बाबा भयणीनो, दीज आर फिजिकल फंक्शनल डिफरन्सीस. फंक्शनल डिफरन्सीसांनी आमी वावर करपाक जाता, जायना न्हू. बट जेन्ना आमी स्ट्रक्चर करता न्हू हेच भाशेन जावपाक जाय. उमकेच तरेचो लोक, उमकेच तरेची एसोसिएशन, उमकेच तरेची भाव भयणां वावर करपाक जाय. हें की वांकडें? हे दिशेन तर आमी चलता जाल्यार आमची पवित्र सभा, आमची फिरकोस मुखार वयची ना. वी वील रिमेन स्टॅग्नंट. थिंगासरूच आमी उरतलीं. बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमची व्हडलीं पासून आसात न्हू तीं, तिंचें मन ते भाशेन जालां. तितलेंच बॉक्स मायंडेड, तितलींच तरेची भाव भयणां, तेंच एसोसिएशन, उमकेच तरेचीं, तितलेंच. भाव भयणीनो, आमी तर हे दिशेन तर आमी चलता. आमची क्रिस्ती पवित्र सभा, आमची फिरगोसकारां कशी आमची वाड केन्नाच जावची ना. लौकिका कशी, धर्मीक मनशां कशी, आमी पाद्री माद्री कशी वावुरताना सहभागेलीपणान वावरूंक आमकां सोण एकल्याक आमंत्रण. हेंच करूंक आयच्या मिसाची समोरुमणी आमकां सोण एकल्याक
कृपा आनी बोल मागुया. उभी राहून आमचो बाबार्थ आतां उचारुया. सोतमंता देवाक स्वर्गांत तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडवी संभालो पोंसलेले काल ताणें खोस सोंसले ताका कुशार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मदीं देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो स्वर्गात चडलो स्वर्ग पदवीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचे भक्षणे गुडीचें जेवण कोण सासणेचें जिवीत आम भयणी भावनो आतां आमची थोडी मागणी बापाक आमी उबारया. लौकीक भावार्थ्यांक पवित्र स्नाना दिसा हांव एक खेरीत मुनियारपण आसा म्हूण पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी वळखून घेवंक आनी तें मुनियारपण फुडें व्हरूंक तांकां तेंको दिल्यार पूण म्हूण बापा लागीं मागुया. राजकीय आनी सामाजीक मळार आपले मुनियारपण चलयतल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणींनी समाजा सवे आनी सगल्या मनशा सवे आपली जबाबदारी मोगान पालूंक जेजूक परगटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी एक एकल्यान आमच्या क्रिस्ती धर्माची थांबोन आसतना वळख घेवंक शिबिरांनी वांटो घेवन आनी फिरगोजेंत आसलेल्या संस्थांनी मिसळ जावंक जेजूचे मिसाव फुडें व्हरूंक आमकां आयती कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सान फ्रांसीस सावेराचे रेलिकाचे दोबाजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उस्तोवीक वर्साक आमची तयारी चलता. आमी एक एकल्यान आमचे खासगी जिविताची नोसरणी करून आनी अशें आमचे कुटुंब आनी आमचो समाज नवो जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. सर्गींचे बाप्पा आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्या अदीक आनी अदीक पवित्र सभेन मिसळ जावन पवित्र सभेचे जिवाड सांदे कशे तुवें आमकां दिल्लें कार्य तुवें आमकां दिल्लो वावर फुडें व्हरूंक आनी धर्म परगटणीचे तशेंच शुभ वर्तमानाचे खरेले गोंय आमी जावंक पाव म्हूण मागता हांव तुजे पुता जेजूची नांवी बसी. भेटोवने वेळार आमी गायन गावया. कालवाराचो योद C20 पान 30 आनी 6 C20 पेज 36. God
भयणी भावंडू आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आपले बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमीक आमच्या आनी आख्खे कुडीत शुभेच्छा दबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेश्वर आमचे बापा तुजे पोजेची देणी प्रोत्साहन जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी थीर बावर्तान सोत मानता. तुऱ्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय वर्षा आमी करूंक पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी शास्त्रीचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता. भोगोस शास्त्राच्या जिविताची आमकां खात्री मेळटा. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलो. ताचे पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून शासनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरमुशान रावता. हे पासत आतां देवदूतां बराबर आनी तुज्या अजपांचे पदवेची दिनवाशी काळजान एकाच साळ्यान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपरी जेवण जातसताना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हजे रोगताची काल्स नवे आनी सासनीक करोराचें रोगत. पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराची प्रिथ्वीचेर विस्तारलेली
तुझे पवित्रविचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबा सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर भौतीक प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवंस धरून मेल्यान ते आमचे भावमणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माय संगती तिचो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून धर्मृत आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्त बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू जाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मारुया आमचे बापा बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाळ्ळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वायटंतली आमकां दी वार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्या आमी बरमुशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन स्वरपातकांतली सुटय आनी सर्वाकदांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुमचे दोमतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे भविश्य विचार बावरताचे दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जीवन जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. वस्तू जेजू आपल्या मिसावांत काम करूंक आमकां एक एकल्याक आपयता आमकां आपल्या जेवणांत पोसता पाचे पवित्र सभेचे जिवाळ सांदे आमी जावं हे जेजूचे जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. काडीज मोचे तूं कोंत्रेकता कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया D24 D24 पेज 60. Cari
जेजू आमच्या काळजांत आयला दिनवासूया ताका आयज लोकिंकांच्या प्रेशितायेक भेटयल्लो आयतार आमच्या दोन प्रांतांत द लेटी अपॉस्टलेट इन आर्च डायसीस आमी सगळीं जल्मतांव लौकीक पूण देव आपोणे दिवन आमकां वेंचून काडटा आमी आपोणे आपणावन जातांव पाद्री आपोणे स्विकारून जातांव माद्री आपोणे स्विकारून रावतांव लौकीक गोंयांत कितलीं लौकिकां आपलें योगदान दितात हो आमचो धर्म प्रांत चलोवंक आमच्यो फिरगोजेचो कारबार पाद्रींच्या हाताखाल आसा तो सोंपो जावंक आमचे फिरगोचेन PPC आसा कॅटेकिस्ट आहात यूथ आहात SSVP आहा लिजन मेरी आहा सिनियर सिटीजन्स आहात विमेन ऑफ होप आहा ऑल्टर सर्वर्स आसा सगळीं लौकिकां रिलिजियस माद्री आसात लौकिकां वावुरतात फिरगोजेंत जिवाळाय दवरूंक आपल्या गवळ्या काल दिनवासूया देवाक तो आमकां बेस वेचून काडूंक करपा दिता आनी बेस सांबाळूंकूय ताचीच येवजण आमचे सवेन चलता फाटल्या आयतार आमचें धर्मदान जालां 92,000 बुधवारा दीस जालां 15,015 आमी तुकां दिनवासतांव गेल्ल्या आयताराक फादर बेर्नादीन de Almeida कुडाल नवे इगोज बांदूंक आमकां फंड दी म्हूण उलो करूंक आयलोलो तुमकां सगल्यांक ताचे दिनवास ताणें म्हाका पादविकाराक खेरीत खासगी मॅसेजी घातल्यात आनी दिनवासूंक रायला आनी तोवूय जायतो हुशाल गांवचो पूत तो की आमचें सगळें कलेक्शन टोटल जालां 9,11,150 रुपया 9,11,185 रुपीज तुमकां सगल्यांक हांव दिनवासतां कित्याक पादविकाराच्या नांवान हांवें तुमकां उलो केलो आनी तुमकां आग्रो केलो की तुमी दिवचें उदारपणान दिवचें हो म्हजो उलो तुमी मानून घेतलो आनी तुमी उदारपणान दिलें देव तुमचें उदारपण पळयता आनी तो तुमचे सुबां आशिर्वाद घालतलो आतां ह्या मिसा उपरांत इंग्लीश भाशेन मीस 9:15 आनी भुरग्यांक दोतोन 4:30 ते 5:30 वाजता तेस मीस सेरमांव आनी साल्व 5:30 वाजता सगळें सुरू जातलें सगळ्या भुरग्यांक भोगतीन नोवेनान वांटो घेवंक मागता जी कोण सांजे नोवेनाक येतलीं ताणें मातशें पयलीं एक 10-12 बांक सोडचे भुरग्यांक कित्याक सगळीं आमी बसलीं तें सुरू जालां आनी भुरगीं तरी आसतना येतात एकल्याची दोतोनीची क्लास सुणटा आनी मागीर भुरग्यांक बसोंक ना कमोशन नाका थोडे तरी बांक भुरग्यांक दवरुया कित्याक भुरगीं आसत जाल्यार तांकां जाता तितले आल्तरा लागीं दवरुया एक सॅक्रिफायस करचो मातशें एक दीस फाट रावया कोणा पासत आमच्या भुरग्यां पासत तीं बरे भाशेन देवाच्या मोगान वाडोवंक आल्तराचो मोग इगोजेचो मोग तांकां लागून दी आयज सकाळीं जमात कोमदाद ते तालिगांव 10:30 वाजता फुडल्या वर्साचो 2025 हाचो नवो प्रेसिडेंट वेंचून काडूं बुधवारा दीस सप्टेंबराचे 25 10 बुधवारांतलो 5वो बुधवार तेस मीस सेरमांव आनी नोवेन सकाळीं 6:30 वाजता चोत्रायदोची हो बुधवाराची तयारी आमी सकाळीं करतले हो समरोमतले कित्याक सांजे सामिंगेलीचें नोवेन इगोजेन चलतलें बुधवाराची मांडावळ करूंक केरांत आनी पियाले मोरोड वांटो घेवंक मागता आमच्या हॉलांत सप्टेंबर 26, 27 आनी 28 फोटो एक्सपो
घडोवन हाडटात सकाळीं 9 ते सांजे 6 पर्यंत 26 ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन एट 3 PM भुरग्यांक 27 कुकिंग कॉम्पिटिशन वॉर्ड वायज एट 4 PM and 28 फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन भुरग्यांक एट 3 PM. तुमकां फुडली आनी हाचे बाबतींत म्हायती जाय आमी नोटीस बोर्डार पोस्टर घातलेलो आसा. फुडल्या आयतारा सप्टेंबराचे 29 29 सप्टेंबर आमचें फेस्त आमच्या आस्कार्या सान मिगेल आर्कांजीचें. ताका लागून मिसा हे परी 6 वाजता प्रे ग्रूप, 7:15 वाजता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स, 8:30 वाजता एपोस्टोलेट ऑफ प्रे ग्रूप आनी दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. मिसा मोदें चोत्रा येदोच्या आदीं मिसा 6, 7, 8 जाताले आनी म्हज्या अनुभवान हांवें पळयलां ते प्रमाणे पयलें मीस सोंपता म्हळ्यार सारकीं 7 तेंकलीं, कित्याक सेरमांव आसता, एनावन्समेंट आसता, दोबाजीक म्हणटोच गायन करूंक जाय. सारकें 7 तेंकलें 2 मिनटां लोक भायर सोंपतलो केन्ना आनी भायलो जो 7च्या वो दुसऱ्या मिसाक आयला तो येतलो केन्ना. ह्या निमतान 15 मिनटांचो आमी गॅप दिला वो ब्रेक दिला. बरे भशेन मिसाक येयात, वांटो घेयात आनी वचात. ह्या वर्सा परबेचे मीस भेटोवंक येतलो फादर हेनरी फाल्कांव. प्रेजिडेंट ह्या वर्सा परबेचो इजित फाल्कांव आनी फामील. तांचे पासत मागुया, तांच्या कुटुंबाचे सामिंगेलीची मजतीन आशिर्वाद हांव दिवया. कॉन्फ्राद मागता हांव कॉन्फ्रादीच्या भाव भयणां लागीं मोस घालून तुमी परबेच्या मिसांत वांटो घेवं. ह्या वर्सा फेस्ता दिसाक दोतोनीचीं भुरगीं फुलां लायतलीं आनी SSP वांगडी बॉक्सां घेवन गांवच्या दुबळ्यांक आदार मागतलीं. उदार जावया तांचें सवें. फेस्ता दिसाक तालिगांवचो परचोड उजवाडाक येता. घरांत तुमकां कॉपीज मेळटल्यो. फेस्ता दिसाक सांजे इंटर विलेज फुटबॉल फायनल्स, सेंट मायकल जुबली कप सगलीं वांटो घेवया 5 वाजता. आतां गेल्ल्या आयताराक एनावन्स केल्लें आतांय कोत्ता, मातशें सगळ्यान चुतरायन आयकुचें. नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेर, फेब्रेर जीं कोण लग्न जावंक सोदतात, आतां आवय बापायक आनी त्यो जोडयो जावं चेडो जावं चेडूं काजो जावंक सोदता तांकां मॅरेज इन्स्ट्रक्शन सुरू जाता सप्टेंबराचे 30 म्हणजे फेस्त जावन दुसरे दिसा मंडे तो अप टू 5 ऑक्टोबर. आख्खें सुमार मंडे, ट्युजडे, वेनिसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटर्डे हे 6 दीस तुमकां तयारेचे जातले. इन्स्ट्रक्शनां आसतलीं. सांजे 6 ते 7 वाजता ऑफिसांत येवन रेजिस्टर करचें. आतां सगल्यांनी चोत्राय दवरची, कित्याक जायते पण मागीर हें जालें म्हणटा 1-2-3 सुमनान फोन करता, फादर मुगे चेड आसलेलो, मुगे चेड आसलेलें, एकल्याक आमी करचें ना. कित्याक ह्या वर्साक डिसेंबर 31 सावन 1 जानेवारी सो इतलीं काजारां म्हाका दिसना इगोचे हुस्कार घेवपानी आहा म्हण सकाळ सांजे काजारां. मातशें तुमी चिंतचें आनी घेवचें, कित्याक हे आमी कोत्ताय तुमल्या भुरग्यांगे काजाराचो फुडार बरें जावंक. पावसाय म्हणटा लांब एकॉम्पनीमेंट कराय, लॉंग पिरियड ऑफ एकॉम्पनी, पूण आतां लोक ना हिंगा. सगळीं UK 1 म्हयन्या लीव काण येताय, तांकां लांब तशें करून 6 म्हयने काम सोडीच पडटा आसलेलें. पूण ना, आमी 6 दीस दिताय तुमच्या बऱ्या पासत तुमी येवचें. सांगलां ते परी पोतून सांगता. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ 6 वाजता प्रे ग्रूप, 7:15 वाजता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स, 8:30 वाजता एपोस्टलची प्रे ग्रूप आनी फेस्ताचे मीस 10 वाजता. एल्कोहोलीक ग्रूप एनॉनिमस ग्रूप तालिगांव 35 वर्सां मनयतात. देवाक दिनवासतांव ऑस्कर आमचो भाव 19 वर्सां, रोहिदास आमचो भाव 17 वर्सां आनी जूड आमचो भाव 3 म्हयने वो 90 डेज 90 दीस जाले तांणी सगल्यांनी सोरो सोडल्यार. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा तांच्या ह्या समारंभाक वचूंक कुशालकान वांटो घेवंक. आनी तुमचे गांवांत वाड्यांत कोणी दिसता आहा तांकां सांगात ते घोडे केस घेतले. बेबदो म्हणूंक वायट उतरां पाचारूंक सगल्यांक सोंपें, पूण आद दिवन ताका सांबाळूंक खूब कठीण. आनी ही संस्था अशेंच कोत्ता. कोणूय चुकता, कोणाकूय तो वीस लावंक शकता. दॅट वायस एनी वन कॅन कॅच. पूण आमी तर बरीं आमचो हात दिवया, तांकां सांबाळुया. उबी रावया. प्रार्थुया. स्वर्गींचे बाप्पा, तुझ्या पुताच्या जेवणांत आज तुवें आमकां वांटो दिलाय. 480 वर्सांची भावार्थाची यात्रा आमी चल्ल्या. हो भावार्थ आमच्या पुर्वजांनी जिवो सांबाळला. हेच भावार्थाक दिसान दीस आमच्या जिवितांतल्यान गोवाय दिवं आनी पवित्र सभा तुजी गुदारकूड आमच्या आसण्यांतल्यान अदीक जिवाड करून
आमकां एक एकल्याक तुज्या आत्म्याचें बळ फाव कर. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळ्यांक आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार मागणें सामिंगलाक सगळीं बराबर म्हणया. सामिंगे महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवंक म्हूण आमी घालतेपडी मागता आनी तूं सर्गीच्या दलबाराच्या कुराक देवाचेच पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक एमखणान लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक जल्मतात. आमेन. Swami